नमस्कार. आज सगळ्या गोंयान एक चर्चा जाल्ली आहा रिगार्डिंग बेनावली जिल्हा परिषद बायपोल इलेक्शन. खूप लोकांनी म्हाका आनी लिडरांनी कॉन्टॅक्ट केले की तुजो स्टँड कितें, तुवें आयज पासून स्टेटमेंट कित्याक दिवना. सो हांवें तांकां समजायलें आनी ते एग्री जाल्ले जेन्ना हांवें सांगलें इट इज अ लोकल इलेक्शन्स आनी बेनावलीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आजूबाजूचे जे अटॅच्ड आसा जिल्हा परिशदा तांणी डिसायड करपाचें. बट काल आमकां कळून आयलें दॅट द टॉप मोस्ट लिडर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन गोवा, जांकां बीजेपीक रिजेक्ट केल्ले इन द लोकसभा एज वेल एज लास्ट असेंब्ली इलेक्शन, दे आर ट्रायंग टू मेक एन एंट्री थ्रू द बॅक डोर. आपणाचो जो कॅन्डिडेट बसयल्लो ताका विड्रॉ केलो आनी सर्टन कॅन्डिडेटांक तांणी सपोर्ट एक्सटेंड केला विदाउट मेकिंग नॉइज. तांकां कितें दिवपाचें आसा तें दिलां आनी हें जेन्ना आमचे फुडल्यान प्रूफ आयली म्हाका दिसलें आमी ओगी बसपाक जायना. कित्याक एका सायडीक ते असल्या लिडरांक फुडें काडल्यात की तुमी उमक्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करा सो दॅट इट बिकम्स अ स्प्रिंग बोर्ड ऑर अ रिलॉन्च फॉर दीस leaders who were rejected in the last assembly election. आणि दुसऱ्या सुवातेर आनीक कोणाक सपोर्ट करता सो दॅट दे क्रिएट अ वोट बँक थ्रू द बॅक डोर. सो हे जेन्ना काल आमी एसेस केलें, आय डिसायडेड टू अपील टू द वोटर्स जे जिल्हा परिशदान वोट घालपाचे आसा की बीइंग पार्ट ऑफ द इंडिया अलायन्स हांव एक अपील करता, तुम्ही इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक जिखोवन हाडपाचो.